येवकार, हांव श्वेता गांवकर. सुरवेकायच्यो हेडलायन्स. 2-3 महिन्यां भितर मायनिंग लिजांचे ऑक्शन. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें आश्वासन. कामा वयल्यान काडून उडयल्ल्यांचोय करतले विचार. गांवाक रस्तोय दिवपाक जमना, ह्या फुडें मतां दिवचे नात. पाडी बारसेकारांचो एल्गार. वेंचणुका उपरांत फाट केल्ल्या फुडाऱ्यांचो काडलो फोग. 2022च्या पंचायत निवडणुकांनी जाग्यांचे आरक्षण. राज्य सरकारान कांय समाजांचो मागासवर्गी म्हूण आस्पाव करपाची काडली अधिसुचोवणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मिना खणींचे फुडल्या 2-3 म्हयन्यां भितर ऑक्शन करतले. मुख्यमंत्र्यान सचिवालयांत उतर दिलां. सांगपाचें म्हटल्यार लीज होल्डरांक इतले दीस ताब्यांत आशिल्ले लीज सोडात अशें सांगल्या उपरांत हो मुद्दो विधानसभेत आयलो. वेदांता मायनिंग कंपनीन खण कामगारांक काडून उडयल्यात. दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटयेन हो प्रस्न मांडलो. तांकां न्याय दिवपा खातीर सरकारान कितें पावलां उबारल्यात असो प्रस्न विचारलो. कामगारांच्या प्रस्नाचेर मुख्यमंत्री उलयलो. आयकात. The state has proposed to engage the MSTC auction platform for conduct the auctioning process. The High Power Committee has been set up for monitoring the auction process in a time-bound manner. The Director of Mines and Geology has set up the special auction cell to expedite the auction process. At the first round of the auction process, the proposed to be completed in the next 3 to 4 months. The expected workforce available in the Goa is expected to be get employed in the opportunities once the mining activity resume in the state. The state will be explore the possibility of giving the preference in the employment for the existing workforce through the successful bidders. After the auctioning process is completed and mining activities resume. As the state government has already taken the concrete step for resuming of the mining activity through the auction process. This will employment opportunities to existing experienced workforce therefore, and there should not be any fear and anxiety in this regard, and the government is committed in these efforts. मजगती काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस आल्वारीस फेरेरान सरकारान खणी भाड्यान दिवचे परस परत सुरू करपाचेर हेर पर्याय सोदून काडपाक सांगला. आयकात ताका आनी मुख्यमंत्र्यान दिल्ली जाप. If you start an auction process, it will never end. For the next 2 years, you won't have mining. Take my word, what will happen? The government should be aware, and this is what I would request the Honourable Chief Minister to take note of Section 17A of the MMRD Act 1957. In 17A, it is clearly said that you can mark out an area which will be reserved for a state government. If tu te state area reserve kel zalia, you can take the mining and you can conduct the mining yourself. You don't require to go for auction. So please understand this. If you are going in auction for 2 years, there will be no mining. If you are taking it on, you have formed a vehicle, you have formed a corporation, you can start that mining activity immediately and give relief to the people. आमी जी 88 लिजीस आणि रेस्ट ऑल लिजीस हे करपा खातीर कितें कितें केलां ते इन रायटिंगान दिलें. फक्त वेदांताची जी नोटीस काडल्या त्याच्या संदर्भात इट इज कमिंग अंडर द सेंट्रल लेबर डिपार्टमेंट विच इज इन 15 days. स्टेट लेबर डिपार्टमेंट इज 45 days. सो तांचे कडेन उलोवप तो विशय एक सुरू आसा वेगळ्या पद्दतीन. रिट्रेचमेंट स्कीम तेंची जी केल्या तिजेर. तर मेन हांगासर वेदांताच्या 2 युनियनां मदीं वेगवेगळो विशय आसा. तांकां एकट्याक रिट्रेचमेंट स्कीम चलता, एकट्याक एम्प्लॉयमेंट थंयच जाय. आणि हे सगळें करता आसतना एक रायटली विशय जो बाब गणेश गांवकर हांच्यांनी जो मांडलो, गव्हर्मेंट इज अवेर अबाउट बिसायड्स द 88 लिजीस ऑल्सो आमकां हे सुद्दां ऑक्शन प्रोसेसांतल्यानूच वयचें पडटलें. आमकां तोय ऑक्शन प्रोसेस करपा खातीर बिसायड्स 88 लिजीस ऑल्सो वी हॅव आयडेंटिफायड अँड वी आर डुईंग दॅट लिजीस. सचिवालयांतल्यान गोवा 365 ची टीम. काँग्रेसीच्या 2 आमदारां आड काँग्रेसीन दाखल केल्ली अपात्रता याचिका सभापती कार्यालयांत पावल्या अशी माहिती सभापतीन दिली. पूण विधानसभा अधिवेशन जातकच ती हातांत घेतले अशें सभापतीन सांगलें. विडंबन म्हटल्यार काँग्रेसीन अजून विरोधी फुडारी नेमूंक ना आनी मायकल लोबो अजूनय विरोधी पक्ष फुडारी म्हूण उरतलो अशें सभापतीन सांगलां. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो आनी मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत हांचे आड काँग्रेसीन काल राती सभापती मुखार अपात्रता याचिका दाखल केल्या. पूण सभापतीन तांकां नोटीस काडली ना. तशेंच मायकल लोबो विरोधी फुडारी म्हण काडून उडोवपाचें पत्र काँग्रेसीन सभापती कडेन सादर केल्लें. पूण नव्या विरोधी फुडाऱ्या विशीं काँग्रेसीक अजून एकमत जावंक नाशिल्ल्यान मायकल ह्या पदाचेर कार्यरत उरतलो. काल हांव दिसभर बिजी आशिल्लो. काल म्हज्या ऑफिसांत आयिल्ले केला म्हज्या टेबलाचेर तेंचें पिटिशन आशिल्लें
मायकल लोबो आणि दिगंबर कामत आमच्या डिस्क्वॉलिफाय करचे असं एक पिटिशन तांणी म्हज्या ऑफिसांत तांणी सबमीट केल्लें आसा. तशें तें म्हाका मेळूना पर्सनली. ताजे प्रोसेस करतले आमी एज पर रूल जे कितें आसा त्या रुला प्रमाणे ते प्रोसेस करतले आनी तांकां ताजे ते डायरेक्शन दितले आमी. टायम नाही, आत्ता सध्या असेंब्ली सेशन चालू आसा. ओके. आमी बिझी आसा त्यामुळे आफ्टर असेंब्ली सेशन जावंक शकता डिसिजन. आत्ता सगळेच काम आमी बिझी असले कारणान आता शक्यच ना. ओके. Discussion is on, and let's see. We are waiting for the High Command. But why are you taking so much time? No, it has to come from me. I think we are waiting for that. Sir, on one side you are filing a disqualification petition. The other side you are welcoming them with open arms in I Congress think House. our desk in charge has given a clear statement on that. So I really don't want to comment more. I mean, we have been giving a statement last 2 days. So that. मजगती काँग्रेसीत फूट पडपाच्यो वावड्यो फट हे अजून मेरेन सिद्ध जावन आसले तरी आपले नशीब सभापतीचेर निबून आसा अशें मायकलान सांगले. हो खेळ अजूनय चालूच आसा आनी निर्णय रोखडोच जालो ना जाल्यार लेगीत ही चळवळ चालूच उरतली अशें उंचेल्या पावंड्या वयली सुत्रां सांगतात. स्पीकराचेर is accepted by speaker and communication goes to the Congress legislative party. Till then I am there. And तुमचे ते डिस्क्वालिफिकेशन घातले ते चेंज जाल्यार म्हाका प्रॉब्लेम ना. तुमचे डिस्क्वालिफिकेशनाचे लेटर मेळा तुमकां. डिस्क्वालिफिकेशनाची काय हाजरी खबर ना, लेटर येवंक ना. काँग्रेसीत फूट घालपाक भाजपान हो कट रचला असो आरोप काँग्रेसीन केला. पूण भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन हो आरोप मानून घेवपाक न्हयकार दिला. भाजपा हो राष्ट्रीय पक्ष आशिल्ल्यान ताजी दारां सदांच उक्ती आसात अशें तानावडे म्हणटा. आयकात. प्रत्येकान आपल्या घर आपूण सांबाळूंक जाय, दुसऱ्याक रडोवन फायदो ना न्ही. ती तेंची जबाबदारी. म्हजें घर हांवें सांबाळूंक जाय, दुसरो सांबाळटलो येवन. काँग्रेसचे घर ते तेंची जबाबदारी न्ही. कितें आसा पळय, राजकीय पार्टी कशें, राजकारणांतल्या पार्टीची दारां तूं केन्ना बंद दवरतलो. राजकीय पार्टी मरे ती. राजकीय पार्टीची दारां ओपन आसतात. तुम्ही तयार आसा घेवपाक ते? घेवपाक हांव म्हणना घेवपाक तयार आसा म्हणून. पण तूं अशें म्हणना हांवें दार बंद करून भितर बसप अशें करूं शकना. ते आसतलें आमचें दारां. म्हणटा की ते जर कोण येयले बीजेपीन जाल्यार आतां जे बीजेपीन आहा ते अस्वस्थ जातले अशें. पण हांवें कोणें सांगलें तुका आमी घेतले म्हणून? जावना. दारां उगडी आहा म्हणटा न्हू. दारां उगडी आसा वेगळी, घेवप वेगळें, वेगवेगळे विशय आसात ते. आमी दारां उगडी आपूण घेवचे ना अशें. तुम्ही गरज नसून अशें कन्फ्युजन करनाका. आमचो विशय ना तो. आमचो विशय ना तो. आमी सुशेगाद आसात. आमची 20 आनी 5 25 जाण आमच्या सुशेगाद आसात आनी वेवस्थीत चल्ला. गोवा 365 खातीर परवरीशान श्यामचारी. पंचायत वेंचणुको जावपाच्यो आसात. वेंचणुकेंत पंचायतींत प्रतिनिधित्व करपाक जागे आरक्षीत करपाक ओबीसींचे राज्य वळेरेंतल्यान कांय समाजांचो मागास वर्गात आस्पाव करपाची सरकारान अधिसुचोवणी दिल्या. राजपत्र अधिसुचोवणे प्रमाण सरकारान अहवाल आनी गोंय राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या शिफारसीचो विचार केल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. त्या गांवांतल्या एका वाड्यार वचपाक डांबरी न्हू जाल्यार मातयेचो तांबडो रस्तो आसा. रस्तो कसलो, माती व्हांवून वचून फकत शेकरो तिगून उरला. होच त्या वाड्या वयल्या लोकांचो प्रगतीचो मार्ग. पूण होवूय कच्चो रस्तो कोणे फोंड खणून आडावन दवरला. पाडी बार्शेकारां म्हऱ्यांत दुसरो पर्याय ना. ह्या फुडें मतदानच करप ना तांणी जाहीर केलां. मुक्तीक 60 वर्सां जाली. स्वतंत्रतायेक 75 वर्सां जाली. पूण केपें तालुक्यांतल्या पाडी बार्शा अजून डांबरी रस्तो जावंक ना. लोकशायेक लजेची गजाल. स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर अशी गोड गोड सरकारी उतरावळ आयकपाक मेळटा. ते फाटभुंयेर गोवा 365 चो कॅमेरो केपें मतदारसंघांतल्या बार्शे पंचायत वाठारांतल्या पाडी गांवांत पावलो. गांव उलोवपाक लागलो. उलयलो खंयचो, कुतमेलो. केअर घेवना. जो पंचायतीन केअर घेतला, जो गांवचे बुद्धवान हे कोण आहा तेमी बी आमचे केअरच घेवना. इतले वर्सां रावन जाल्यार आमी रावन आजकी उरपाचें कितें आमी? खंयच्यान वचप, खंयच्यान येवप? जिल्हा पंचायत झडपी खुशाली बाब येळेप आसा, तेणी सुद्दां आमची रिक्स घेतला, केअर घेतला. पयले अपक्ष उरलो, मागीर 2.5 वर्सां पयलीं आतां 2.5 वर्सां तेणी हें केला, ताका डेप्युटी सीएम म्हूण दिलें, तेणी सुद्दां आमची केअर घेवना. आनी आतां एटर्न डिकोस आयला, तेणी सुद्दां पयलीं म्हणपाक येयले तुमचो रस्तो करून दिता, तुमचे सगळें करता. खंय आतां कोणूच ना, आमी पळोवपाक कोणूच ना म्हणून सांगा. आनी आतां पंचायती इलेक्शन वोटींग म्हणटा आमची हे गांवच्या वोटींग भायर करपाचें आनी वोटींग आसून आमी थंयचीच. हांवें पयलीं फावटी सांगलें हांगा आमच्या गांवाक आमी आमदाराची मतां घालपाकूच नाका म्हूण. इतलीं वर्सां आमकां कांयच केलें ना आमकां. आनी आतां हांवें हट केला की आमी मेल्या वगत येता. म्हळ्यार आमी एक
मत म्हणून घालपा ना सरपंच फाल्यां पंचायती इलेक्शन आसा ना आम्ही घालना पंचायती इलेक्शन आम्ही मतूय घालना हय मागीर सरकार आमकां धरून भितूर व्हरून दवरो. हो फाल्यांचो फुडार पाड्डीचो भविष्यकाळ म्हटल्यार जाता. गोरवां बोकड्यांचो आवाज हीच तेंची आलय. पूण विकासाचे बोट धरून तिवूय कल्पना चावला जावपाक सोदतात, तिवूय मॅरीकॉम जावपाक पळयतात. पूण तांच्या सपनाचो मार्ग कठीण जावन रावला. वयताना कोणाचे तरी फाटकुळेर बसोन वचचें पडटा. कदम कदम बडाये जा, खुशी के गीत गाये जा पद गुणगुणत शाळेत वचपी भुरग्यांचो आवाज हांगा पावन मोनो जाता. स्कुलान वचपाक रस्तो मेळना तो पर्यंत स्कूल डॉक्टर त्या पर्यंत आमकां स्कूल स्टार्ट जायना तो पर्यंत स्कुला विकास चलतलो जाल्यार बरो रस्तो जाय, पाडी तो ना. हेका रस्तो म्हणप जाल्यार पायवाट कोणाक म्हणप. हे कमी पडटा काय कितें म्हण रातया भितर फोंड खणून हो रस्तोय कोणे तरी आडायलो. निमित्त कितें आसूं, राज्य मुक्तीच्या 60व्या वर्सा आनी देशाच्या स्वतंत्रतायेच्या 75व्या वर्सा गांवची अशी अवतिका आसत जाल्यार कोणाक अभिमान दिसतलो आपल्या फुडाऱ्यांचो आनी तांच्या उतरांचो. आता 100 लोकांचा ओवाळ केला त्यांच्याने रात्री येता कोण आणि झोपून येयला रात्री वळताचेर जरा तू येयले जाल्यार तू खड्या पडून काम म्हणला सांगतो करून लोकां वचू वाट ना काय ना गाडी किंवा घेतला सगळ्या तिथं मग कोण जाणार बाबा शाळेत व्यवस्था तांकां कोण आता आवड त्यांच्या बापू इतली भुरगीं आसा आमगेली की ही आता भुरगीं पिसोणार शाळेत वयता ही थोडी पाडी वयता मागीर ताका आतां कशी करून आमी व्हरो रातीन मारलो कोणी मारलो आमकां खबर रातीन कोणी मारलो आमचे भुरगो येयले भुरगो गाडयो थंयसान रातचे बितचे येता येयले जाल्यार फोणार आसा मागीर आमी कितें कळटरी तांकां फाटल्यान तांकां फोन करून सांगलो बाबा तुमी दपक्या पडटले आनी मरतले म्हणून सांगपा म्हणल्यार आमदारांनी आमकां हो रस्तो आतां इतली वर्स जाली आमदार हो रस्तो म्हूण करून दिला आमकां मतां येयली रस्तो करता म्हूण सांगता मतां जाली मागीर गेलो त्या आईक दोतोरागेर व्हरता म्हळ्यार आमी काल हिंगा हाडली 108 गाडयो फोन मारल्यार 108 गाडी हिंगा येवपाक वाट ना खंयच्यान आमकां मागीर आई तशी परती वयली आमी घरा अशें आमगेलो खूब परकन जाना म्हळ्यार हो आकाश मदीं रातीन रस्तो 9:30 रस्तो मारलो भुरगीं एक चेडो मागेलो कॉलेज वयता पिवन म्हणून कुंकळे रातचो तो 11 येता 11 आयल्यार हिंग देव मारला हिंग मारून तेणी आमकां घराडे सांगलें आपणा येवपाक वाट ना मागीर आपूण कितें करूं थिंगा गाडी आपूण देवा रातीन उडयतालो खन पावस पडटा आसलो रेनकोट घालून तेणी हेल्मेट घालून तो येता आसलो तेणी मागीर आमकां घराडे बोब मारली की रस्तो बंद केला आपूण रस्त्यार एकल्या भिरांत दिसता म्हूण प्रकाश आमदार आसलो प्रकाश आमदारान ही लायट आमकां तितली तयार करून दिल्ली तेव्हा सांग कोणीच आमकां एक आमदारान आमकां पळयला करून दिता म्हूण सांगता सगळे म्हळ्यार कांयच खंयच्या आमदारान आमकां काय करून दिलें ना. आज गोंय सरकार स्मार्ट सिटी करपाक सोदतात पूण हांगा एक गांव आसा हो पाडी जो गांव आसा ह्या गांवाक धनगरवाडो म्हणून आसा आनी ह्या धनगरवाड्यात जो जर 150 लोक आसा आनीक तितून भितर 50 वयर भुरगीं जे आसात हे इस्कॉलाक ह्या कॉलेजीक हांगा शिकतात. आज ह्या लोकांचेर असो प्रश्न येयले कडेन आसा की हांगा जो रोड आसा त्या रोडाचेर ह्या कोण तरी अननोन पर्सनान मोदी खळी मारली फातर घातले आनी तांकां बंद केली. आज जो बोरना मनीस आसा तांकां सुद्दां हॉस्पिटलांत व्हरो मेळना. आज ह्या लोकांचेर अशी पाळी येयल्या आनी तेणी लास्ट एक सरकारा सांगले कडेन आसा ह्या खेपेक जेन्ना इलेक्शन येतले पंचायतीचें या एमपीचें ह्या इलेक्शनाक ते वोट करपा ना म्हणून गंभीर्यान लक्ष दिवन हेजी सक्षमोश ह्या रोडाचो लावपा जाय. गोवा 365 खातीर गवळी वाड्यार साकून रमेश नायक रावत. ओडीपीएस विशीं टीसीपी अहवाल आयज सभाघरांत मांडला अशें टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेन जाहीर केलें. ज्यो सगल्यो जमनी रुपांतरीत केल्ल्यो त्यो परतून मूळ झोनांत हाडटले अशें विश्वजितान हाचे आदीं सांगिल्लें. तशेंच 60 दिसां भितर पणजी म्हापसा आनी 5 शारां खातीर ताजे ओडीपी रिलीज करतले अशेंय टीसीपी मंत्र्यान जाहीर केल्लें. सरकारान आदी अधिकाऱ्यांनी घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या निर्णयाचो नियाळ घेवपा खातीर जीसीसीआय, सीआयआय, CIREDAI, टाउन प्लॅनिंग इन्स्टिट्यूट ह्या सारक्या भागधारकांचो आस्पाव आशिल्ल्यो समिती तयार केल्ल्यो. कळंगूट आनी ताच्या भोंवतणी 16.94 लाख चौखण मीटर जमनीचें रुपांतर जाल्ल्याचें मुळाव्या अहवालात दिसून आयलें. तशेंच वसणुकेंतल्यान फळबाग, NDZ आनी शेतात 4.22 लाख चौखण मीटर रुपांतर केलें. As committed to the people of the state of Goa, we have tabled this on the floor of the House.
I am in addition to fixed responsibilities will be forming a team of 3 along with my secretary town planning and another 2 IAS officers will be forming a team to further investigate to fix the responsibilities, whoever it may be. One is that. Second, we will also file an affidavit in the court that these are the reverted areas. I have signed already the file. This file will be going, we will be filing in the court that these are the reverted areas. These reverted areas, see, there may be some areas which may be justified by if somebody makes a representation. There is an issue. Anybody can make a representation within the next 60 days and bring it back. We can hear it. The board will hear it. Part of the board committee members will be there. They will hear. The same committee can hear along with the CTP. The board will hear it and then they will take a decision on what needs to be. But reversion survey numbers will be blacklisted. We will not bring them back unless there is a reason to bring them back. Second, we are filing an affidavit in the court also to say that these areas we have taken out so that we can move forward. In addition, I will be making certain announcements when I am speaking on the demands, and also it is necessary certain amendments we are carrying out. And also we are putting stringent measures. Also, I have had a word with the chairman, PDA Jennifer Mansarat and Raji Sarkar and Joshua. GOA365 खातीर संदीप कामोलकार. आताचो पंचायत मंत्री आणि आदलो वीज मंत्री माविन गुदिनचो आस्पाव आशिल्ल्या पावर रिबेट घोटाळ्यांतलो आदेश 16 जुलयाक राखून दवरला. ह्या प्रकरणात न्यायालयान आपलो निर्णय दिवचे पयलीं पीपीईन सादर केल्ले पुलीस डायरेचो नियाळ घेवचो बचाव पक्षान न्यायालयाक सांगला. आज मोविन गुदिलो जो पावर स्कॅमाची जो कोर्ट आसा वो आज ऑर्डर आसली. ह्या ऑर्डरीक जो मोविन गुदिनोचो जो एडवोकेट आसा तेणी रिप्लाय फायल केले कडेन आसा आनी तेणी त्या रिप्लाया म्हणले कडेन आसा ऑर्डर दिवचे पयलीं जी पुलीस डायरी जी पीपीन जी सबमीट केले कडेन आसा जज्जा फुड्यान ती पळोवचें आनी मागीर तेणी जजमेंट दिवचें म्हणून. आतां पळोवचें पडटलें की 16 तारखेर ह्या केसीची जी ऑर्डर आसा ही 16 तारखेर दवरले कडेन आसा. जज कितें ऑर्डर दिता आनी कितें ऑर्डर पास करता तेंचे म्हणणें आसलें की आमकां निर्दोश सोडची म्हणून. पूण कोर्ट निर्दोश सोडटा काय रिइन्व्हेस्टिगेशनाक धाडटा हें आतां पळोवचें पडटलें. On the previous occasion, Advocate Raj Desai had vehemently argued that the investigation done was beyond the scope of the order passed by the FC court and therefore it is devoid of the sanctity of law. To reiterate this, I had filed an application to produce the case diaries. The prosecutor today has filed his reply saying that he will provide the case diaries to the court. Now the matter is for orders on the next date, which is Saturday at 2:30. You are representing Mr. Mohan Gudilo. There is kept for judgment order on the point whether this matter should be closed or not. केन्ना दवरलें? Police diary check करतलो please आनी मागीर 16th दवरल्या आमची फॉर ऑर्डर ऑन डेट एप्लिकेशन. किती कमी असल्या ह्या एव्हिडन्स तुम्ही जे क्लेम लिगल पॉइंट्स एव्हिडन्स लिगल पॉइंट्स. गोवा 365 खातीर सेशन कोर्ट मारगांव साकून रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दक्षिण गोंयच्या हॉस्पिसियो हॉस्पिटला मुखावयल्यान महामार्ग वयता. हॉस्पिटलांत येवपी लोक आपल्यो गाडयो रस्त्यार पार्क करतात. येरादारेंत अडचणी येतात. हॉस्पिटलाचे फाटले वटेन पार्किंग एरिया आसा पूण लोक थंय पार्किंग करिनात. लोकांनी शिस्त बाळगुची ट्रॅफिक पुलीस अधिकारी गौतम सोळंकीन आवाहन केलां. साऊथ गोंयच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे जो हायवे आसा त्या हायवेचेर लोक जे हांगा पेशंट घेवन येतात ते आपले गाडयो जे 2 व्हिलर आसा आनी 4 व्हिलर आसा ते रस्त्यार पार्क करताले. त्याच्या खातीर ही जे नॅशनल हायवे आसा तेजेर जे ट्रॅफिक स्मूथ फ्लो जावपाक खूब प्रॉब्लेम जातालो. त्याच्या खातीर मागीर तांच्यांनी जे ऑथॉरिटीन ट्रॅफिक ऑथॉरिटी आसा तांच्यांनी हॉस्पिटलाच्या ऑथॉरिटी कडेन उलोवन तांच्यांनी ते पार्किंग फाटल्यान आसा थंय पार्किंग स्पेस केल्ली आसा. फाटले 8 दीस जाले आतां थंय पार्किंग स्पेस केल्ली आसा. तरी पूण लोक जे आसा ते हांगा रस्त्याचेरूच आपल्यो गाडयो लायता. तेन्ना ट्रॅफिक PIs
गौतम साळुंक्यानी लोकां कडेन मागला की तांच्यांनी ज्यो आपल्यो गाडयो आसा ज्यो जे कोण हॉस्पिटलांत पेशंटाक बी मेळपाक येता तांच्यांनी आपल्यो गाडयो आसा त्यो फाटल्यान हॉस्पिटला फाटल्यान पार्किंग स्पेस केला थंय लावचे म्हणून, जेणे करून जे आतां थोडे दिसांनी ते आतां थोडे दीस तांच्यांनी कितें केलां हालींच पार्किंग सुरू केलां, तेज्या खातीर ते मातशें रावतले आनी मागीर नंतर ते जे लोक रस्त्यार गाडयो लायतात तांकां फायन दिवपाक स्टार्ट करतले, जेणे करून लोकांक फायन पडपाक जायना. तेज्या खातीर तेणें लोकांक अपील केला की जे तुमच्यो ज्यो गाडयो आसा त्यो हाडून हॉस्पिटलाच्या फाटल्यान पार्क करचे म्हणून. As you are aware that the district, South District Hospital has started functioning in full swing. The number of people visiting the hospital and the patients have increased in many folds. And there was no proper parking arrangement available earlier. But later, with the efforts of our DYSP Traffic South and under his guidance, Shri Dharmesh Angle sir, we took up the issue with the district administration and the hospital administration, and we have done the parking area. I want to appeal to all the patients and public who are visiting this hospital not to park their vehicles on the main NH66 road. एक म्हणल्यार ते पार्किंगा लागून घेवन मेन हायवे आमची ब्लॉक जाता, आनी सेकंडली there can happen some accident. So I want to appeal to all the public visiting the hospital to park their vehicles in this parking space, which is enough for the parking. There's ample space and they can come and park over here. So सध्या तरी आमी आतां चलान इश्यू करपाक स्टार्ट करूं ना. So the fine is very high as per the new act now, amended act. So we don't want to challan them right now. So at least for 3-4 days we will guide them to come and park their vehicles inside. Otherwise, finally we'll be forced to challan them for obstructing the free flow of traffic. GOA365 खातीर मडगांवच्यान संदीप कुयेकर. फुडल्या 2 दिसांक राज्यांत घोग्यांनी पावस पडपाचो आसा. देखून IMDन 14 जुलय मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. उपरांत 15 आनी 16 वेर पावसाचो नेट कमी जावपाचो आसा. हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्टात उणाव करून येलो अलर्ट जारी केला. ते भायर 16 तारखे मेरेन दर्यादेगेच्या वाठारांनी नेटाचो वारो घोळटलो. देशाचे उदेन दर्यादेगेर ओडिसा आनी बंगाल दर्यादेगेर हवामानाची स्थिती आनीक खर जावं येता. कर्नाटक, गोंय, महाराष्ट्र आनी गुजरात दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी चड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. IMDन मात 15 जुलय सावन राज्यांत येल्लो अलर्ट जारी केला. खर वारे लेगीत राज्याचे दर्यादेगेर प्रबळ जावपाची शक्यताय आसा. मजगतीं चडावत आनी उणें तापमान 27 ते 23 डिग्री सेल्सियस उरतले. 14 जुलय मेरेन ऑरेंज अलर्ट, 15 आनी 16 वेर येल्लो अलर्ट. दर्यादेग वाठारांनी नेटाचो वारो, कांय वाठारांनी घसघशीत पावस, चडावत आनी उणें तापमान 27 ते 23 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट GOA365. GOA365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज GOA365. मोग आसचो.